नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। तिळारी धरणग्रस्तांनी आंदोलन दवरले स्थगीत, गोयच्या उदकाची वाट मेकळी। शरद पवार, आमदार केसरकार आणि खलपान केली मध्यस्थी। केसरकाराचे आंदोलकांक लेखी आश्वासन, प्रश्न तात्पुरतो सुटलो। सगळ्या संवसाराबरोबर गोंयकारांनी नव्या वर्साक दिलो येवकार। दर्या देगांचेर टुरिस्टांची गर्दी, मात दिल्लीतले गँग रेपाचे फाटभुंयेर कितलेशेच जाणांचो सेलिब्रेशनाचो बेत रद्द। नराधामाक ओल्ड मॅन करून जाळे, इंगळजेनी मिसां। पाडी केप्यां राती मोटारीक अपघात, 3 तरणाटे आगताक गेले। एकलो कुमारजुंवेचो, 2 जाण होडर शेळवणचे। नव्या वर्साची ओनूय अपघातान सुरवात, येरादारी खात्याचे रस्तो सुरक्षा सप्तक सुरू। लोकायुक्त जावंक निवृत्त न्यायाधीश मेळनात म्हूण नेमणूक आडकल्या भाजपाचे स्पश्टीकरण। भाजपा म्हणटा आमदार टिकलो गोंयकारूच, पोर्तुगीज न्हय। यू टर्नावेल्यान भाजपाची काँग्रेसीक खर जाप। आणि खेळांत ओनूचे रणजी सिजनाची एकूय मॅच जिखपाक गोंय अपेशी, 8 मॅची जाल्यो ड्रॉ। गोंयाक 26 वाद, कोच दोड्डा गणेश बेजार। आता खबरो विस्तारान। तिळारीचे धरणग्रस्तांनी आंदोलन स्थगीत दवरला। फाटले 22 दीस जाले कालव्यात ठाण मारून बशिल्ले आंदोलक कडेक सरिल्ल्यान गोंयच्या उदकाची वाट मेकळी जाल्या। केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवार, सावंतवाडीचो आमदार केसरकार आनी रमाकांत खलपान मध्यस्थी केल्ल्यान प्रश्न तात्पुरतो सुटला। सोमारा राती सावन हे खातीर धरणग्रस्तां बरोबर वाटाघाटी चलताल्यो। निमणे मंगळारा पवारां बरोबर बसका जाली। आंदोलक नोकऱ्यो ना जाल्यार रोख भरपाय मागतात। हे खातीर 18 जानेवारा पयलीं दोनूय राज्याचे मंडळाची जोड बसका आपोवची म्हूण थारला। मात गोंयांत उदक पावंक कांय दीस वतले। फाटले 22 दीस जाले तिळारीचे धरणग्रस्त कालव्यान आंदोलनाक बशिल्ले। नोकऱ्यो ना जाल्यार भरपाय दिवची म्हूण गोंय आनी महाराष्ट्र सरकाराकडच्यान धरणग्रस्त लेखी आश्वासन मागताले। मंगळारा सकाळी केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवार, सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकर, गोंयचो आदलो उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलप आनी हेर अधिकारी आंदोलकांक मेळ्ळे। 18 जानेवाराक जावपा आशिल्ली दोनूय राज्याचे मंडळाची जोड बसका 8 ते 10 दीस पयलीं घेवपाचें उतर शरद पवारान धरणग्रस्तांक दिला। उपरांत सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकरान तांकां मागण्यो तडीक लावपाचें लेखी उतर दिलें। हे उतराचेर धरणग्रस्तांनी आंदोलन सध्या फाटी घेतला। प्रकल्पग्रस्तांचा हा प्रश्न सुटला, त्यांना एकरकमी पैसे मिळाले म्हणजे सगळं संपलं असं नाही। त्यांच्या इतर सुद्धा लहान लहान गोष्ट जे समस्या असतील त्याच्यामध्ये सुद्धा निश्चितपणे मी यापुढे सुद्धा त्यांच्याबरोबर राहीन। हे पाणी पहिल्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी गोवा राज्याला मिळतं आहे, याचा मला स्वतःला आनंद होतो। की इंटरेस्ट रेटची बैठक बोलून त्याच्यामध्ये आम्हाला कॉम्पेन्सेशन द्यावं आणि त्या कॉम्पेन्सेशनच्यासाठी साधारणतः रक्कम जी सूचित केली ती 2 लाख रुपये प्रत्येकी होती। व्यक्तिगत माझं स्वतःचं मत आहे आणि दीपक केसरकरांचा आग्रह आहे की ही रक्कम अत्यंत अपुरी आहे, याच्यामध्ये वाढ होण्याची आवश्यकता आहे। त्याच्यामध्ये 18 तारखेला इंटरेस्ट रेट काउन्सिलची जी मीटिंग आहे ती मीटिंग लवकर घ्यावी असे इंटरेस्ट रेट बोर्डाचे अध्यक्ष सुनील तटकरे यांना सुचवलं। हे आंदोलन आज म्हणजे फक्त स्थगिती येतो आहे। धरणग्रस्त तिळारीचे कालव्यातल्यान उठिल्ल्यान आता गोंयचे उदकाची वाट मेकळी जाल्या। उत्तर गोंयचे 3 तालुक्यांनी पिवपाचे उदक आनी शेतकारांक उरिल्ली पिकावळ साल्वार करूंक मेळटली। मात उदक कालव्यातल्यान दिवचले मेरेन पावंक कांय दीस वतले। रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे, प्रुडंटा खातीर। सगळ्या संवसाराबरोबर गोंयकारांनी नव्या वर्साक येवकार दिलो। नव्या वर्साचे कार्यावळीक आनी दर्या वेळांचेर टुरिस्टांची गर्दी आशिल्ली तरी एकंदर वर्सा दिसता तसो मूड दिसलो ना। दिल्लीचो सामुहीक बलात्कार आनी चलयेक आयिल्ल्या मरणाचे फाटभुंयेर कितलेशेच जाणांनी न्यू इयर सेलिब्रेशनाचो बेत रद्द केलो। अंदू ओल्ड मॅनाच्या जाग्यार कितलेशेच जाणांनी दिल्लीचे सामुहीक बलात्कारांतले 6 आरोपींचे बावले करून लासले। मध्यानराती इंगळजेनी नव्या वर्साचे मीस जाले। 2012 वर्साक बाय बाय करून गोंयकारांनी मोठ्या उमेदीन नवे वर्साक येवकार दिलो।
देशी आणि भायले टुरिस्टांची चढ करून दर्यावेळेचेर बरीच गर्दी पडिल्ली. इगर्जींनी मध्यानराती मिस जाले. सारको 12 फोग लावन लोकांनी नव्या वर्साक येवकार दिलो. एकतीस डिसेंबराक ओल्ड मॅन करून जाळपाची प्रथा गोंयांत चलता. वायट गजालींचे प्रतीक मानून त्या ओल्ड मॅनाक रातचो लासून गोंयकार नव्या वर्साक येवकार दितात. दिल्लीतले सामुहीक बलात्काराचे घडणुकेचो अंदूच्या ओल्ड मॅनाचेर बरोच परिणाम दिसलो. कांय जाणांनी ओल्ड मॅनाक ते बलात्कार करपी नराधमांचे नाव दिवन तांचे बावले करून लासले. सुवातीर मेणवाती लावन पयलीं ते चलयेक आर्गां ओपली आनी मागीर रेपीस्ट ओल्ड मॅनाक लासलो. पणजेच्यान आमचो सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. पाडी केप्यां मध्यानराती एके मोटारीक जाल्ल्या अपघातांत 3 जाणांक आगताक पिड्ड्यार जाले. गाडयेंत 4 जाण आशिल्ले. मोटार झाडार मारली. पिड्ड्यार जाल्ल्या त्या तरणाट्यांनी कुमार जुंवेचो संदेश नायक, होडर शेळवणचे साईश फट्टे आनी रोहित मापारी हे दोग आस्पावतात. ड्रायव्हराक मातसो मार लागला. सकाळीं तांचेर हॉस्पिशियोत पोस्टमॉर्टम करून दोगांच्यो कुडी व्हेल्यो. एके वटेन सरकारान येरादारी सुरक्षा सप्तक मनोवंक सुरवात केल्या जाल्यार नव्या वर्साची राती एक्सिडेंटाची मालिका अंदूय गोंयकारांनी चालूच दवरली. नवे वर्स मनोवंक GA09A5033 हे मोटारीन कुडचडेच्यान पाळोळ्या हे 4 जाण वताले. तांचे फाटल्यान तांचे इश्ट दुसऱ्या गाडयेन येताले. केप्या पाडी बाळेर ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो ताबो गेलो आनी गाडी व्हरून रस्त्या कुशीकचे झाडार मारली. ह्या धपक्यान गाडयेंतले 3 जाण शेवटून भायर पडले. तातूंतलो होडर शेळवणचो रोहित मापारी जाग्यारूच सोंपलो. कुमार जुंवेचो संदेश नायक आनी होडर शेळवणचो साईश फट्टे हांकां काणकोण हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण आयलें. कुडचड्यावेलो संकेत नायक ह्या ड्रायव्हराक मातसो मार लागला. तिगांचो मडगांवच्या हॉस्पिशियोन पोस्टमॉर्टम जालो. दोगांच्यो कुडी व्हेल्यो. साईश फट्टेचो भाव येवपाचो आशिल्ल्यान ताची कूड हॉस्पिटलांत दवरल्या. शेळवणा लोकांक सध्या ह्या गजालीचो बरोच शॉक बसला. येरादारी खातें 1 जानेरा सावन येरादारी सुरक्षा सप्तक मनयता. मात नवे वर्साचे पयले सकाळी एक्सिडंटाच्यो खबरो हे वर्साय उणे जावंक नात. नव्या वर्साचे राती एक्सिडंटांची मालिका अंदूय गोंयकारांनी चालूच दवरल्या. रिपोर्टर मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर. आता घेवया एक वेवसायीक विसव.